ओकाम ही नदी हा रिवर हा हांगासर IITचो ग्रूप आयिल्लो हांगासर आनी 7-8 भुरगीं आयिल्लीं हांगासर पिकनीक करपा म्हणून आयिल्लीं आनी तेंच्या भितरलो एक भुरगो जो लडाख रावपी हांगासर फायनल इयर आनी ते हांगासर आयज काल ते पिकनीक करपा म्हणून आयिल्ले आनी तो हांगासर बुडलेलो आसा। कालच्यान ते शोध मोहीम चालू आसा। हांगा फोंडा पुलीस आसा। जवळ जवळ 4 ते 5 अशे इन्सिडेंट जाल्ले आसा ड्रावनींग। आमी गेटी घातल्या आनी दोन गेटी घातल्या। गव्हर्मेंटान बोर्ड लायल्या, तलाटीन, मामलेदार, कलेक्टर बोर्ड लायल्ले आसा आनी बोर्डाचें कोणूच लक्ष दिना। आनी आमी कितें गांवचे लोक आसा पळय लोकल तांकां धांवणोवपाचे प्रयत्न करता, तरी पूण ते आमकां कशेंच आयकना। सोऱ्याचे नशेर असल्या प्रमाणे आनी आमकां ते परत शाणपणां सांगता। पुलीस पेट्रोलिंग आसता रे, पुलीस पेट्रोलिंगाचो लोक आसता, पूण कितें आसा सांगपा तेंची नजर चुकून ते येता। पुलीस कितले म्हणून मॉनिटरींग घेतले। हो स्टुडंट्स आसा पळय न्ही, मेनली म्हणल्यार तो IIT स्टुडंट्स फार्मागुडी शिकतालो आनी तेजे लास्ट इयर आशिल्लो, लास्ट दीस आशिल्लो कितें आनी जवळ जवळ 8 जाणांचो हांगासर ग्रूप येयलो। इंतफाक हुसेन म्हणून हो भुरगो 21 वर्साचो, वाद्र लडाख असो खंयच्या तरी गांवाचो नांव आसा तो। आमचे लोकल पीपल आसा पळय न्ही तेंच्यांनी हांगा बोर्ड मारलेलो आसा, हें बी सगलें, पूण तेजो कांयच हांगासर उपयोग जायना। इवन हांगासरले लोक आसा पळय न्ही ते सुद्दां लोकांक हे भुरग्यांक धांवयता, पूण तेंची ती नजर चुकून हे भुरग्यांक खंयच्यान तरी येता आनी ते हेजेरसून हे मेळ्ळ्या नंतर ते सामकेंच हें जाता, कितें तांकां लोकेशन कळटा आनी ताका लागून हेजो हे अंदाज मेळना, कळ्ळें न्ही, अंदाज मेळना लागून ताका भुरग्यांक हांगासर हें जाता। कितले अशे ड्रावनींग इन्सिडेंट जाल्ले आसा वर्सा एक सिजनान एक आसा। आवटसायडर पीपल कोण बीन खंयचे आसा, एप्रील मे म्हयन्यान तरी हांगा एक गार्ड दवरचो पडटलो। पोलिसांनी ह्या 2 म्हयन्यांक तरी हांगासर पुलीस फोर्स वाडोवन खंय तरी ह्या असले इन्सिडेंट जाता ते खंय तरी कमी जातले अशें आशा आसा। ओकामच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू।